जुदासाचें पत्र. नोमान. जुदास जेजू क्रिस्ताचो चाकोर आनी जाकोबाचो भाव. देवान आपयल्या सोमेस्तांक हें पत्र बरयता. देवा आमच्या बापाची तुमी आपुरबायेचीं भुरगीं आनी जेजू क्रिस्ताच्या आसऱ्या काल तुमी सुरक्षीत आसात. देवाची दयाळाय तुमी ओदीक ओदीक भोगूंक पावूं. तुमचें जिवीत सदां शांती समाधानान चलोवं आनी तुमचें मोदें प्रितीमोग सुभामपणी वाडत वचूं हें म्हजें ओत्रेक. पत्र बरोवचें कारण. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, आमा सोमेस्ताच्या तारणा विशीं हांव तुमकां बरोवंक आशेन ओत्रेकतालों, पूण ह्या वेळार तुमकां हांवें बरोवची व्हड गरज आसा म्हूण म्हाका दिसलें, आनी ती म्हणल्यार देवाच्या सगल्या भोगतांक दिल्ल्या भावार्था पासत तुमी धिरान झुजचें म्हूण तुमकां उलो मारूंक. तुमचे मोदें कांय जाणां गुप्तीं घुसल्यांत. मागांत हांव असल्या देवधर्म नासलोल्या मनशांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा. आमच्या देवाची दयाळाय सोडून तीं कामचाराची वाट धरतात आनी जेजू क्रिस्त आमचो एकलोच धोनी आनी सुमी म्हूण तीं मानून घेनात. आदल्या काळाच्यो घडण्यो सगल्यांक शिटकावणी. सर्वेस्परान आपले परजेक इजिप्टांतली सोडयली, पूण उपरांत जाणीं भावार्थ दवरूंक ना तांचें ताणें निसंटन केलें. हें सगलें तुमी बेस बरीं जाणत. तरी तांचो हांव तुमकां उगडास करतां. देवदूतांचोय उगडास करतां. तांकां व्हड अधिकार दिल्लो आसलो, पूण तो तांणी सांबाळूंक ना आनी आपलें तिकाण सोडून दिलें. व्हडल्या दिसाचे जोडटेक देवान तांकां काळोखाच्या कोंडांत सासणांक सांकल्यांनी बांदून दवरल्यात. तेच भाशेन सोदोमाचो, गोमोराचो आनी भोंवतणच्या नगरांचो लोक फजोडपणांत लोळोन आसलो आनी सैमाचेर आड शिंदोळ पातकां करी, देखून तांकां सासणाच्या उज्याची कास्त पडली. ह्या लोकाची कास्त आमकां सगल्यांक एक शिटकावणी. देवधर्म नासलोल्या मनशांची वायट कर्तुबां आनी निंदेचीं उतरां. हांव तुमकां सांगतलों तीं देवधर्म नासलोलीं मनशां तशेंच करतात. आपणाकूच आनी दुसऱ्यांकूय फसोवपाचीं सपनां तांचीं. असलीं सपनां घेवन तीं आपल्यो कुडी भोश्टायतात. देवाच्या अधिकाऱ्याची बेपरवा करतात आनी मोहिमेवंत देवदूतांक ओकमानतात. मिकायल म्हादोरदूतान पर्यान अशें करूंक ना. मोइजेसाचे कुडी विशीं देंवचारा कडेन वाद विवाद करतना मिकायल ओकमानाच्या उतरांनी तांचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरूंक ना. ताणें फकत अशें म्हणलें, सर्वेस्पर तुजें कास्तीचें फर्मोण मारूं. पूण हीं मनशां जाल्यार आपूण समजना त्या वस्तूंची निंदा करतात. थोड्यो वस्तू तीं समजतात खरें, पूण फकत सैमाच्या गुणान, गिन्यान नासलोल्या मोनजातीं भाशेन. पूण ह्योय तांचो नास करून उडयतल्यो. अधर्मी जिविताक सर्वेस्पराचें शिक्षेचें फर्मोण. तांचें कोटा. तांणी कायनाची वाट धरली. बालामान केल्लें तशें. दुडवाचे आशेक लागून तीं तांचे चुकीक सांपडलीं. कोरा भाशेन तीं कोळपलीं आनी तांचेच भाशेन तांचें निसंटन जाता. तुमचे सोबेच्या जेवणाक तीं एक कांटालो. लज नासतना पोटभर जेवतात आनी आपणाचोच परामोस करतात. वारें ओडून व्हरता तसलीं उदक नासलोलीं कुपां तीं. सडोड काळार पर्यान फळां दिनात तसलीं झाडां तीं. पाळां सयत उमटून काडलोलीं आनी सारकींच मेल्लीं झाडां तीं. तीं दर्याची उंचांबळ जाल्लीं ल्हारां आनी तांचो फेणो म्हणल्यार तांचींच लजेचीं कर्तुबां. मळबार जळीं मळीं फिरतलीं नोकेत्रां परीं हीं मनशां. सासणाक कालका
गिडांचे कोंड तांकां निर्मिल्लें आसा. आदामा फाटलो 7वो मूळ पुरुश इनोक. हाणें तांचे विशीं आदीं फुडें अशें बाकीत करून दवरलां. हो पळयात, हजारांचे हजार आपल्या पवित्र दुतांक घेवन सर्वेस्पर येता, सगल्यांची मुनसुबी करूंक आनी देवधर्म नासलोल्यांचेर तांच्या अधर्मी कर्तुबां पासत आनी तांणी देवाची निंदा केल्ल्या पासत कास्तीचें फर्मोण मारूंक तो येता. हीं मनशां सदांच गुणगुणीत आसात आनी दुसऱ्यांचेर गुन्यांव थापतात. तीं आपलेंच वायट वणावण्या पोरमोणें चलतात. तीं आपणाचीच बडाय सांगतात, आपल्याच आदावाक दुसऱ्यांक फुलां माळटात. शिटकावणी. पूण म्हज्या मोगाच्या भावां भयणींनो, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांनी तुमकां आदीं फुडेंच सांगून दवरलां ताचो उगडास करात. तांणी तुमकां अशें सांगलां, निमाण्या दिसांनी आपल्या खोट्या वणावण्या पोरमोणें चलतात तसलीं मनशां दिश्टी पडटलीं आनी तीं तुमच्यो मस्कऱ्यो करतलीं. तींच तीं तुमचे मोदें फुटी घालतात तीं सैमा पोरमोणें चलतात तीं तांकां पवित्र आत्मो ना. खऱ्या भावार्थाची आनी प्रिती मोगाची चाल. पूण तुमी म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणां प्रार्थना करात. देवाच्या मोगान थीर रावात आनी आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आपले काकुतीन दितलो त्या सासणीक जिविताची वाट पळयत रावात. जांचो भावार्थ धोंडोलता तांकां दयेन समजून घेयात. तांकां उज्यांतली निवारूंक वावरात. हेरांक चोत्राय घेवन काकूट दाखयात. तांच्या पातकी जिविताचो वसो लागला त्या आंगल्याची पर्यान वीट धरात. वाखाणणेचें मागणें. आतां आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारकाक वाखाणुया. तुमच्या भावार्थांतलीं तुमी खोडसरोना जावंक तुमकां सांबाळूंक ताका पदवी आसा. तशेंच आपल्या मोहिमेवंत मुखामळा मुखार तुमकां निरपराधी करून आनी संतोशान भरून हाडूंक ताका तांक आसा. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता उद्देशीं ह्या एकल्याच देवाक मोहिमा, तोरपण, अधिकार आनी पदवी आसा काळां युगां आदींतावन तशेंच आतांय आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.